हायकोर्टान कितली वर्सांच जाली फाटल्यान लागून लागून बडयो मारून मारून निमाणें सरकार डिजिटल मिटर बसोवपाचेर लागीं पावला. इतलीं वर्सां मिटरूच मेळनाशिल्ले. आतां खंय मिटर टॅक्निकल टेस्टींत पास. बसोवपाक हरकत ना. The Honorable High Court has been pleased to dispose of the contempt petition which was filed against the government, basically the Director of Transport. Recording the statement of the Honorable Advocate General that the notification issuing fare rents or the rates for the taxis will be issued within a period of 15 days from today. And then it further recorded the statement of the agency who has been appointed to install the meters, that the installation of taxi meters for every cab will begin from 7 days after the issuance of the notification fixing the fare rents or fare rates, and that entire process will be complete within a period of 6 months. So the court felt that this was good enough to make it dispose of the petition. And now let's just see whether the government implements it within that time or not. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सान डिसेंबर 2018 थारायल्ल्या दिशानिर्देशाप्रमाण डिजिटल मिटर बसयतले. डिजिटल मिटर युनिटाक एमर्जन्सी पॅनिक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस आसतलो म्हूण गोंय सरकार, डिजिटल मिटर सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ICAT आनी डिजिटल मिटर सप्लाय करपी कंपनीन जबाब दिलो. तांचो जबाब घेतल्या उपरांत हायकोर्टान डिजिटल मिटरा विशीं आशिल्ली दुसरी एक जनहीत याचिकाय निकालात काडली. इतल्यान जाल्लें ना. आतां मिटर बसोवपाची पाळी. ते आदी टुरिस्ट टॅक्सींचो रेट चार्ज थारपाचो आसा. आतां सरकार आनी कोर्टा मदलो प्रश्न सरकार आनी टॅक्सीवाल्यां मदीं पावला. सरकारान अंमलबजावणेचें शेड्यूल दिला खरें, रस्त्यार चालीक लागता तेन्ना खरें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.